आता ही व्हडली कन्स्ट्रक्शन येता पळय तेका उदक घालपाची गरज पडटा. कन्स्ट्रक्शना संबंधी पण लक्षात घ्या, वी हॅव टू सी, आय एम इन पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 40 years. आय हॅव सीन गोवा ग्रोईंग लिप्स अँड बाउंड्स, कळते ना? कसली गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इव्हन बाकी बाबतीत सुद्धा नेचराचो विध्वंस करून ना 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 ऐकायला नेचराचे विध्वंस सुद्धा म्हणटा पळय आता फॉर एक्झाम्पल आमच्या चर्चा इंटेरियर जे आहा पळय न्ही थंय विध्वंस जावना नेचराचो. नेचर वॉज वेल मेंटेन. तूं यो शेवडे यो बोरी यो कारापूर सर आमी आयज उलया. So what is my advice? इन शॉर्ट टू सम अप, उदका बद्दल आमी म्हयनोभर आमी हें करपाची गरज ना. खंयी जर एखादी उदक खंयच्या पकड्यान कमी पडत जायत वी वील हॅव ऑल्टरनेटिव्ह सिस्टम. हांव टँकर बी म्हणना एट दीस स्टेज. कन्स्ट्रक्शनाचो विषय वेगळो, तो वेगळो लक्षात घ्या. ऐकाय बाबा, आत्ता उलयला आमी आनी फाल्यां कन्स्ट्रक्शन येवचें ना. पण स्विमिंग पूल तरी आसतना खंयी जर कन्स्ट्रक्शन आमी तुमचे सेंटिमेंट्स लोकांचे सेंटिमेंट्स आसात ते आमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयता. सर वन इशू कितें हांव तुज्या नदरेक हाडूंक सोदता बिकॉज दोगूय जाण आसा कित्याक आमी दोगूय आज मेळटा. नो वाय आय एम सेइंग आमी दोगूय आज जे मेळ्यात आनी आमचे दोनूय सायडीची इंजिनियराची मिटींग बी घेवन तो प्रॉब्लेम खंय आसा तुमकां प्रॉब्लेम असो सॉर्ट आउट करूया. पण स्विमिंग पूलाक जे उदक यूज करता पळय ताका कितें लिमिटेशन बीन येतलें, कित्याक ताका फ्यूज उदक नाही सद्याक तरी एज ऑन टुडे आमकां गरज दिसना. As on today, whatever amount of water is consumed every day, if we keep using that also for another 15 days, we do not have absolute problem. Once again, we will come, we will analyze the data, and if at all some precautions measures घेवपा जाय जर जायत परत एक फावटी येतले. जस्ट टू ब्रिंग टू युअर गोंयकार आनी पॅनिक जावची गरज ना. आमकां 2 म्हयन्याचो साठो आसा. 15 दिसांनंतर परत एक फावटी आमी एनालिसीस करतले आनी लोकां मुखार येतले. सांग हांव कितें तुमच्या नदरेक हाडूंक सोदता एकूच, आतां तुमी म्हणटा उदकाचो प्रॉब्लेम ना सगळें ना, बट आय ऑल अवेर 2-2 दिसांनी थोड्या लोकांक उदक येता म्हणून. एरिया सांगता तूं स्पेशली लायक आतां कोल्लीम कुमोर्जियान हांव कित्याक सांगता, हेच लोक मागीर एकठांय जावन सगलो सरपंच पंचायतीन बा झगडोंक गेलो आनी द सेम थिंग ते सांगता पळय तशें तुमी बिल्डिंगाक परमिशन कित्याक दिता काय लक्षात घ्या परमिशन बिल्डिंग हांव तूं दिता म्हणून, पूण आय ऑल अवेर काय म्हणटा 2-2 दिसांनी 2-2 दिसांनी उदक येता म्हणून आय ऑल अवेर. आमचोय सेंटिमेंट आसा बिल्डिंग्स किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें जावचें म्हणटा लक्षात घ्या. त्या संबंधी लक्षात घ्या. त्या संबंधी आमी आमचे कलिग्स जे आसा पळय कन्सर्न मिनिस्टर्स, पंचायत मिनिस्टर आसा, टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हांचे कडेन आमी उलयतात. बट आय ऑल अवेर काय म्हणटा 2-2 दिसांनी उदक येता. आय टेल यू